देवाचें उतर ह्या नियाळ माळांत सगळ्यांक तुमकां माये मोगाचो येवकार. एका बऱ्या पॅरिशान एक बरो कातोलीक मनीस आसलो. एक दीस तो आपल्या फादरकाराक मेळोंक वता आनी म्हणटा, फादर, जर म्हजे लागीं 50 एकर जागो आसलो जाल्यार हांव इगोर्जेक आनी देवाक 25 एकर दिवपा आसलो. फादर म्हणटा, एकदम बरें, पूण जर तुजे लागीं 20 एकर जागो आसलो जाल्यार तूं कितें करपाचो? आनी मनीस रोखडो म्हणटा, तशें आसलें फादर, हांव 10 एकर इगोर्जेक दिवपाचो आनी 10 एकर म्हाका दवरपाचो. फादर म्हणटा, एकदम बरें, जर तुजे लागीं 10 एकर आसलें जाल्यार तूं कितें करपाचो? आनी तो रोखडो म्हणटा, 5 एकर इगोर्जेक दिवपाचो, 5 एकर म्हाका. आनी निमाणो प्रस्न विचारतना फादर ताका म्हणटा, जर तुजे लागीं 2 एकर जागो आसलो जाल्यार तूं कितें करपाचो? आनी मनीस म्हणटा, फादर, त्याने म्हाका तूं विचार नाका, म्हजे लागीं 2 एकर जागो आहा. वेल, म्हज्या इश्टानो, जायते फावटी आमी असली जायती प्रॉमिसां करता, व्हडली आश्वासनां दिता आमच्या नेत्यान भाशेन, पूण जायते फावटी आमी तांकां पुरी करिना. देवाक आमी सांगता, तुजे पासत आमी जायते करतले, पूण खऱ्यांनी आमी कांयच करिना. आमचें जिवीत ह्याच शब्दांचेर आमचेर फर्माण मारतले. जिवीत आमचें आमकां सदां चॅलेंज करता. जी आमी गॅप तयार करता आमच्या शब्दांनी आनी आमच्या करण्यांनी, ती बंद करूंक. गेल्या आयतारा दीस आमी नियाळ केला वॉल्कॅनो ऑफ जनरॉसिटी, ज्वालामुखी उदारपणाचो. आयज आमी नियाळ करुया परतून एकदां द्राक्षा मळ्यान, शेतान. आनी ह्या शेतान आमकां दिश्टी पडटात बापूय आनी ताचे 2 पूत. बापूय आपल्या पुतांक म्हणटा, शेतान वचात आनी काम करात. रोखडोच पयलो पूत म्हणटा, वय हांव वेता, आनी तो वचना. दुसरो पूत म्हणटा, ना, पूण तो वेता. पयलो व्हडलें आश्वासन दिता खरें, पूण ते प्रॅक्टीस करिना. दुसरो पूत आश्वासन दिना, पूण ते प्रॅक्टीस करता. पयलो वय म्हणटा आनी मागीर रोखडोच ना जाता. दुसरो ना म्हणटा, पूण रोखडोच हो म्हणटा. जायते फावटी आमच्या जिवितान ही घडणी येता. आमी दुसऱ्यांक आदार दिवंक सदांच तयार जातात. व्हडल्या व्हडल्या इव्हेंटांनी आमी जायती उतरां उलयता, जायती भाशणां करता, पूण जेन्ना हेल्प करूचो वेळ पावता तेन्ना आमी केन्नाच आदाराक फुडें सरिना. पूण थंय आसा जायतीं मनशां जी एक उतर देखून उलयनात, पूण सदांच जायतो आदार जायते परी ती करतात. आमकां एक दुयेंस थेयला, आय वील हो आय दुयेंस बरो न्हू. जेजू आयज आमकां म्हणटा, भाग्यवंत पावलूच्या उतरांनी, पुट ऑन क्रायस्ट, जेजूक तुमी तुमच्या जिवितान घालात, जो मोगाचो, काकुतीचो आनी एक बरो मनीस. कोण गाय तूं? उतरां दिवपी वा उतरान जिवितान जियोवपी मनीस? मागुया. मोगाळ बापा, तुजें उतर मानून घेवंक म्हाका तुजी कृपा दी. सोम्या जेजू क्रिस्ता, बापाची खोशी करूंक म्हाका तुजो आदार दी. पवित्र आत्म्या, जा तूं आमचो आलाशिरो आनी वाट. आमेन. म्हजे बरोबर तुमी देवाचें उतर नियाळलें देखून देव बरें करूं आनी परतून मेळसर पवित्र राव, खुशाल राव.